check. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. मगर भावन आणि बहिणीनो, आजच्या या संदेशच्या मागण्या वेदिक तुमकां आमी स्वागत करता. सर्व आमी देवाच्या हजारपणाचेर ताका स्तुती करूंक आराधन करूंक मुखार सरया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव विफळ तुझे कुशी सो जेसू. वागीन मरे देवाचे माया आमो पासत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव विफळ तुझे कुशी सो जेसू. वागीन मरे देवाचे माया आमो पासत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव विफळ तुझे कुशी सो जेसू. वागीन मरे देवाचे माया आमो पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अर्गाम बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तसो आदी तसो आता आनी सदा सरता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गान जेसू. अर्गान जेसू. होगलाब जेसू. होगलाब महिमा जेसू. महिमा जेसू. कीर्तन 117 अशें म्हणटा. हालेलुया. सुमेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा. सुमेस्त प्रजानो ताची महिमा गया. कित्याक आमचे ते तसो मोग उरतो ताचे विश्वासीपण तकता ससनाच्या ससनाक. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज फेथफूल. तो जावन आसा विश्वासी देव. तो जावन आसा मोगाळ देव. तसो मोग ससनाक बाळटा. ह्या खातीर आमी ताची स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया. एक घडीभर आमी आमकांच सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया आनी अर्गां स्तुती करया. हालेलुया. हालेलुया. अर्गां जेसू, आराधन जेसू, महिमा जेसू, स्तुती जेसू, आराधन जेसू. हालेलुया. होगलाब जेसू, महिमा जेसू, अर्गां जेसू. हालेलुया. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glorify you, Thank Lord you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Argan Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Thank you, Jesus. Jesus. Glory, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Arga Father. somia Thank you, Jesu, glap Jesus. tuka Praise somia you, Jesu. Lord. Vandan tuka Hallelujah. somia Jesu, Hallelujah. aradan tuka Hallelujah. somia Jesu. Praise you, Jesus. Persitan tuka Argan somia Jesus. Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Hallelujah. Spirit. Thank you, Holy Hallelujah. Spirit. Thank Hallelujah. you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Father. Glory, Jesus. Glory, Lord. Hallelujah. Argan Jesus. Hoglap Jesus. Mahima Jesus. Argan Jesus. Aradan Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Hallelujah. Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Worship Hallelujah. Jesus. Hara ba 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 ba. जेजूचें नांव जावन आसा सर्वोर्थें नांव. हर एक दिमी ह्या नांवाक बगूंक जाय आनी कितेंय ती सकत ती जावं दी दुस्मनाची सकत, ती जावं दी पिडेची सकत, जावं दी कश्टांची, कितें अडकलेची, ती सर्व जेजूच्या नांवा मुखार ताका अधिकार ना आनी सक्तीक ती बागोवंक फावो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ह्या खातीर जेजूच्या नांवान आसची सकत आमी ह्या वेळार आमकां दिल्ल्या अधिकारान आमी जावन आसा जेजूचे शिस भाव आनी भयणी. ह्या जेवा जेजून दिल्ल्या अधिकारान आमी हें नांव आमी उसारया आनी ह्या नांवान आमकां जैत मेळटा. हे जैत आमी आपणावया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेजू. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड.
तुझे नाव मुझ्या ओंठांचे जेजू तुझे नाव मेटा मेटांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू मुझे थंय जियेता जेजू तुझे नाव मुझ्या ओंठांचे जेजू तुझे नाव मेटा मेटांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू मुझे थंय जियेता. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God, Jesus. Hallelujah. तुझे नाव मुझ्या ओंठांचे जेजू तुझे नाव मेटा मेटांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजेर जेजू मुझे थंय जियेता जेजू तुझे नाव मुझ्या ओंठांचे जेजू तुझे नाव मेटा मेटांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू मुझे थंय जियेता. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजूचे नाव वरते जाऊ जेजू तुझे नाव मुझ्या ओंठांचे जेजू तुझे नाव मेटा मेटांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू मुझे थंय जियेता जेजू तुझे नाव मुझ्या ओंठांचे जेजू तुझे नाव मेटा मेटांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू मुझे थंय जियेता. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. तुझे नाव सर बोल अधिक नाव सर सत्यवंते नाव जाऊन असा. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. त्या नावात असा अधिकार त्या नावात असा सकत. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू जीसस. थँक यू फादर. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. जेजू तुझे नाव उठता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विषय घेताना जेजू मुझे थंय जियेता जेजू तुझे नाव उठता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विषय घेताना जेजू मुझे थंय जियेता. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Father. God, Jesus, hold up your God, God, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aradan Somya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you, जेजू तुझे नाव मुझ्या कामानी जेजू तुझे नाव मुझ्या कष्टानी जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी जेजू मुझे थंय जियेता जेजू तुझे नाव मुझ्या कामानी वै सोम्या जेजू तुझे नाव मुझ्या कष्टानी ओ बाबा जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी जेजू मुझे थंय जियेता. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. तुझे नाव मुझा कामानी, जेसु तुझे नाव मुझा कष्टानी, जेसु तुझे नाव सुखा दुखानी, जेसु मुझे थई जियता, जेसु तुझे नाव मुझा कामानी, जेसु तुझे नाव मुझा कष्टानी, जेसु तुझे नाव सुखा दुखानी, जेसु मुझे थई जियता. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Somia Jesu, Argatuka, Dania Deva, Argatuka, Somia Jesu, Argatuka, Dania Deva, Argatuka, Sodwandara, Argatuka, Buswandara, Argatuka, Somia Jesu, Argatuka, Dania Deva, Argatuka. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Praise you, Jesus. Argandia, Tupigare, Kalzada, Tupigare, Argan Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tupi Aragan, Maima, Sunya Jesus. Vandan Duka, Sunya Jesus. Hallelujah. Argatuka, Somia Jesu, Argatuka, Dania Deva, Argatuka, Sodwandara, Argatuka, Buswandara, Argatuka, Aradhana, Yeshu Tujhe, Aradhana, Yeshu Tujhe, Aradhana, Yeshu Tujhe, Aradhana, Yeshu Tujhe, Yeshua, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sodwandara, Amen. Argatuka, Moja Somya, Argatuka, तुझे आराधन महिमा Baba Deva, Argatuka, Povitratya, Argatuka, Sodwandara, Argatuka, Jesus Somya, Argatuka, Moja Somya, Argatuka. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Argatuka, 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 Sodwandara, Argatuka, 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 Sivadara, Argatuka, 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 Sodwandara, Argatuka, 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 Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Moja Somya, Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Somya Deva. Hallelujah, hallelujah, सगळी hallelujah. अर्सियां आमच्या देवाक हरसियां वंदिया देवाक बारा बाबा बाबा बारो शुदुदुरा बाबा सोम्या देवा अर्गा तुका धन्य
अर्गा तुका सोडवणारा अर्गा तुका बुजवणारा अर्गा तुका पवित्रत्म्या अर्गा तुका बापा देवा अर्गा तुका आराधन करता सोम्या जेजू Thank you, Lord. आराधन करता सोम्या Jesus, बाबा बाबा hallelujah, 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 hallelujah. आराधन करता बाबा 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. सोम्या Hallelujah. जेजू Pura baba 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 baba. Organ Jesus. धन्य देवा Hallelujah, 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 मोजा hallelujah. सोम्या Hallelujah. बाबा बाबा Thank you, Father. Thank you. सोडवणारा Thank you, Lord. Thank you. अर्गा तुका एफएस घरांक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय 20 आनी 1 वळ अशें म्हणटा समेस्त प्रधान्या आनी अधिकाऱ्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपलें राज्य सरयता ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी वर्ती जावन आसा हालेलुया खंयच्याय पदवे प्रास जेजूची पदवी कितें जावन आसा वर्ती जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी त्या पदवेक आनी त्या अधिकाराच्या सांगातात समकार आमकां दवरला सोम्या जेजून हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस आनी जेजूचेर आमी फात येवन आसल्यार ताचें नांव आमी खाण नासल्यार तो अधिकार तुज्या जिणेंत तुज्या कुटुंबांत चलयता जाल्यार खंयचीच सकत खंयचीच पदवी अधिकार सकूंक सकना हालेलुया अधिकार चलोवंक सकना हालेलुया भावांनो आनी भयणीनो आज जर तर आमी मस्त बंदड्यो मस्त दुखान मस्त कश्टांनी ह्या दुस्मनाच्या बंदड्यांनी आनी विविध रितीच्या कश्टांनी आनीक नश्टांनी संपून पडल्या जाल्यार मस्त तराच्या सलवणेन आमी संपून पडल्या जाल्यार आज आमी एक विशयी घट्ट मोतीन दर्या आमी जेन्ना आमची जिणी सर्व आमच्या जिणेचें सर्वस्व जेन्ना आमी सोम्याक समर्पण दिता आमचे कुटुंब आमची वैयक्तीक जिणी आमचे काम सर्व रितीची आमची समस्या सोम्याक आमी समर्पण दिता जाल्यार ताचेर सोम्याक आमी अधिकार सोडूंक आमी आपयता जाल्यार इफ वी वेलकम हिम to rule over our situation, rule over our life. तर कितें जातालें दुसरी खंयचीच पदवी थंय अधिकार चलोवंक शकची ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कितें जातालें सुटका संपूर्ण सुटका आमकां लाभतली हालेलुया जर तर आमी सुटका आशेताव आमकां डेलिव्हरन्स आशेताव भलायकी आशेताव आनीक सोम्याची सकत समाधान आशेताव ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया आमकांच आमी समर्पण दिवया आमचे कुटुंब आमचे सर्वस्व आमी समर्पण दिता हर एक आमची रितीची हर एक संगती आमी समर्पण दिवया कित्याच आमी आमच्या हाता खाल दवरचे नाका आमी सोम्याक समर्पण दिवया ताका अधिकार सोलोवंक ताची राजवडकी सोलोवंक आमी सोडून दिवया हालेलुया 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 आनी जेन्ना आमी हें समर्पण दिता कितें जाता खंयचीच सकत ते राज करूंक शकची ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार सकड अधिकारावर वयलो अधिकार सोम्या जेजूक आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड त्या वेळार आमी आमकां समर्पण दिवया ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೋವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ हालेलुया 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 अर्घ देऊया स्तुती करूया आराधना करूया हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया
ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೊಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೊಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೊಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೊಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. स्वामी अब मुझे सर्वस्व हम तुझे समर्पण देता. तू जाओ ना साई मुझे सर्वस्व, तू जाओ ना साई मुझे सकत, तू जाओ ना साई मुझे खोटे, तू जाओ ना साई मुझे रक्षक, तू जाओ ना साई स्वामी आप स्वामी तुझे अधिकार सलले कोणीच अधिकार सोडून जायला. थँक यू लॉर्ड. बाबा 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 ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವ ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವ ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವ ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವ ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. ಅಪ್ಪ 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 ಯೇಸಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ನೋವುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೌಮ್ಯ. वही सौम्या हर एक सन्निवेश के हाथाना में समर्पण देता, हर एक बैन के हाथाना में समर्पण देता सौम्या. छुड़का दे सौम्या, हर एक ने हम कर कौन कर बड़े कर सौम्या. Thank you Lord, thank you Jesus, praise you Father. ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ಓ ಅಪ್ಪ 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 ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಧಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಧಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಓ ಬಾಬಾ ಶಾಲ ಬಲ 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 ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ. ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ. ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ
ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಓ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ 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 ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ವರಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ವರಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ Thank you, Lord. ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಧ್ಯಾನದ ಅಭಿಷೇಕ Thank you, Lord. ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಅಭಿಷೇಕದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೋಗದ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಟ್ಟೆಗಳು ದುಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆಗಳು ಸೈತಾನನ ಕೊಟ್ಟೆಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖಗಳು ಪಿಶಾಚ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ 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 ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಯೇಸುವೆ 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 ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನುಡಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೋಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಂಧನಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೈತಾನ ಹೂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು Hallelujah. ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಜಯವು ಜಯ ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯ ಉತ್ತನಾದ ದೇವ ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಜಯ ಜಯ ಜಯವೇ ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯ 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 ಜಯವೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ಜಯವೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಯ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಜಯ ಜಯವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಜಯವು ಜಯ ಜಯವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ಜಯವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಜಯವೇ ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಿ ಜಯವು ಜಯ 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 ಜಯವೇ
ಯೇಸುವಿನ ಜಯ ನನಗೆ ಜಯ 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 ನನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜಯ ನನಗೆ ಜಯ 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 ನನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜಯ ನನಗೆ ಬಾಬಾ 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 ರಕ್ತದಿ ಜಯ ನನಗೆ ಜಯ ನನಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಜಯ ನನಗೆ ಜಯ ನನಗೆ ರಕ್ತದಿ ಜಯ ನನಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಜಯ ನನಗೆ ಓ ಜಯ 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 ನನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜಯ ನನಗೆ ಜಯ 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 ನನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜಯ ನನಗೆ ರಕ್ತದಿ ಜಯ ನನಗೆ संपूर्ण रीतीने येशूच्या बळात नावानं संपूर्ण रीतीने हुमटून असून येशूच्या सैतानानं वंपले सर्व हुमटून येशूच्या नावानं हुमटून उडवलं ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ हालेलुया 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 थैंक यू जीसस पण ऐकलं मस्त स्किन एलर्जी असो स्किन एलर्जी स्किन प्रॉब्लेम्स येतात त्याला येऊन असतात यावेळेला संपूर्ण रीतीची भलायकी मिळते असा हालेलुया आणि दोघांना तेगा नाक यावेळेला पेंगदान दुख असं पेंगदान मस्त दुख असं बसून उठून जाईना यावेळेला तुका संपूर्ण सुटका मिळते असं तुझे बसून उठून ट्राय करी येतं थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस तकलीफ फटाफट येणं आणि सायनस मस्त वळवळतले अंग संपूर्ण सुटका तिथे असं स्वामी जेजू हालेलुया थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस ग्लोरी 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 हालेलुया घराकडे मस्त प्रॉब्लेम असतात नेबर्सांक आणि ताचे निमती मस्त रीतीचे प्रॉब्लेम्स असतात आणि मस्त काम जाते असा पण त्या कामात सक्सेस येत ना काल्या 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 चेंजेस केले ते सामा वक्त येत ना ह्या वेळा सुमेजी सुटका देते असा त्या जाग्याक या कुटुंबाक सुटका देते असा सुमेजीच्या बळात एक नावानं ती सुटका मिळते सर्व रीतीनं सुमेजीचो त्या सक्ते निमती संपूर्ण रीती समाधान मिळताना हालेलुया थँक यू फादर थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया काम सोडून एकलो भाऊ मस्त मागणे करणार असा कामा खातीर कामाच्या आणि कामाच्या इम्प्रूव्हमेंटा खातीर काम मागणे करण्याचं यावेळेला संपूर्ण रीतीची बेसामत्या तुझेर देवून येते असतात हालेलुया हालेलुया मग कितले तू देवाच्या समकार मागणे करते तितली चड बेसामा स्वामी देव तुझे जिनेन बसायते असा हालेलुया 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 शाबारा बराबर थँक यू फादर आमेन येशूविನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಜಯ ನನಗೆ ಜಯ 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 ನನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜಯ ನನಗೆ ಜಯ 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 ನನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜಯ ನನಗೆ ಜಯ 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 ನನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜಯ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಓ ತಂದೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. पवित्रात्मने आराधने. Thank you, Lord. आत्मने आराधने. पायाच्या पांदा मस्त दूक असा, उजव्या पायाच्या पांदाक दूक असा. ह्या वेळार ती दूक संपूर्ण रितीन गुण जाते असा, ती उणे जाते असा. तुम्ही चक्कन पळयत ती उणे जाते असा. कोणाक ती दूक असा त्या वेळा क्लेम करतान घ्या आणि ती दूक संपूर्ण रितीन भलायकेंत संपूर्ण रितीन गुण जाते असा. हालेलुया. आणि कोणाक हार्टाचे प्रॉब्लेम असतात, हार्टांत जे ब्लॉक असले बरी त्या वेळार ते ब्लॉक क्लियर जाते असतात. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. प्रेज यू फादर, प्रेज यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. आमकांच आमी समर्पण दिवया. पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय आमी घेवया. ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया, स्तुती करया, आराधना करया. कित्याक आमचे सुम्याचे हजार पूण बळान आमचे थंय देवन येत आसा. सुम्याचे सकत आमचे थंय हजार आसा आनी ह्या सुम्याच्या हजारपणा मुखार आमी सर्व पातकी जावन आसा. आमी सर्व फावू न्हय. ह्या वेळार आमकांच आमी समर्पण दिवया. कितें तुमच्या मोतीन कितें दूख बेजारी आसूंक पुरो, कितें तें आसूंक पुरो, ह्या वेळार सुम्याक समर्पण दिवया. कितें तुज्या मोतींत उणेपण आसल्यार ह्या वेळार बक्षाने मागया. तुमच्या फाटल्या जिणेक आमी बक्षाने मागया, सुम्या कडेन आमी बक्षाने मागया आनी आमी करून इच्छेव करया. आमची जिणी आमी बदलयतल्या. पहिले आमी देवाचे राज सोदतल्या. मस्तपणी आमी संवसारा फाटल्यान संवसारी वस्तूंक सोदून वेळ फाड करून आमचो वेळ फाड करते आसा. आमी ह्या वेळार खरें करून इच्छेव करया. पहिले देवाचे राज हांव सोदतलो, ताच्यो संगती हांव सोदतलो आनी तेन्ना सर्व संगती आमकां बरें पडा शिकतलो. स्वामी थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. प्रेज. आराधने 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 ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಕಾಲವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು. ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಕಾಲವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು. ರಾಜವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವನು. ರಾಜ್ಯವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವನು. ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ, ತಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸೂರ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ಸೂರ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ತಾರೆಗಳು ಮಾರ್ಪಡುವುವು, ಗಗನವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ತಾರೆಗಳು ಮಾರ್ಪಡುವವು, ಗಗನವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಮಹತ್ವದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಮಾತಾಡದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟರು, ಸಮುದ್ರವು ಬತ್ತಿ ಹೋದರು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟರು, ಸಮುದ್ರವು ಬತ್ತಿ ಹೋದರು, ಮೋಡಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರು, ಭೂಮಿಯು ಕದಲಿ ಹೋದರು, ಮೋಡಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರು, ಭೂಮಿಯು ಕದಲಿ ಹೋದರು, ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರೇ, ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तुमका सर्व खंयचेय त्यो बसवण्यो तुमी दिल्यात, त्यो जावं दीत मागण्याच्या मनशा निमती, जावं दीत त्यो तुम्ही देवाचे उतार बसताना ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವರು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಹೀಲಿಂಗ್ ವಾಗ್ದಾನಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರುವೆವು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ವಂದಿಸೋಣ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರೇ, ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮಾತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸೌಖ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವರಗಳ ಅಭಿಷೇಕ, ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ಇದೇ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ समर्पिता इದ್ದೀವಿ. सुमी जी तुझे उतार आणि आमच्या तुझे सेवकाचे तुझं पवित्र आत्मा बळा रीतीने वळेस आणि बळान वळ जे की ते उतार आम्ही ऐकत आहोत, ते उतार आमचे ते परिवर्तन घडवले, ते उतार आमचे ते फळ देऊ, आमचे ते आमच्या मनात आणि खालचा ते रोंबवून अभिषेकित कर. हर एक लेख आमका तो आपूट संपूर्ण तुझ्या मागता समय जे सत्तेनं आमच्या सर्वांग संपूर्ण सुटका म्हणून तुझ्या नावाक तुझे नावाक महिमा आणि स्तुती जावं. येशूच्या बळाच्या नावानं मी मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Lord, hallelujah.
अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, अगलिस्तां तुका जय जय तुका जेजू, उज्जाना तुका जर्सिलो जेजू. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवान वरती काकूल त्यांनी करपाचे दिसा परत आमकां लाभयल्या आनी परत सांगता मेळोंक आमकां देवान एक अवकाश दिला. आज थोडे देवाचे उतार आमी नियाळ करया. देव आमकां एकवटीत तरान दवरूंक आशेता. गॉड्स युनायटेड. देव आमकां एकवटीत दवरूंक आशेता. पूण आमी थोडे फावटी काल करता इल्लेशे भायर वचचे आमकां भोंवणेचे, इल्लेशे देवतान पयस एक फावटी येता. पूण देवाचो मोग अपरिमीत मोग. देव आमकां बिलकूल ताचे तान पयस करूंक आशेना. जेजून सगळेली उतरां आसात. कितले फावटी एक कोंबी आपल्या पिलां पाखड्या भितर दवरचे बरी हांवें तुका दवरूंक आशेलें, पूण तें जालें ना म्हणटा. कित्याक जायते फावटी अशें घडिता आमकां घडटात आमच्या जिवितांत. देखून देवाची काकूळ तांणी करपा आज परत मागून देवाच्या एकवटांत रावचें जाल्यार आमी कितें करीचें. हर एकल्यांक आमकां मन आसा देवाच्या एकवटांत रावचें म्हणून. मन नातली कोणी नात. आनी आमकां हर एकल्याक एक देवान आमचो मोग करीचें म्हूण आसा. देवान म्हजो मोग करीचें, देवान म्हाका सुटका दिचें, देवान म्हाका ताच्या सांगात दवरिचें, देवान म्हाका काकूळ दाखयचें, हर एक देवान बरें करीचें, हर एक संगतीनी देवान म्हाका बरें करीचें म्हणून म्हजी आनी तुजी आशा. हर एकल्यांची आशा इत्त. पूण आमी देवा सांगता रावचें जाल्यार ताणें थोडीं शर्तां घाल्लीं आसात आमकां. तीं शर्तां आमी जाणा जायचे आनी त्या शर्ता प्रकार चल्ल्यार खंडीत देवाचो मोग आमचे तान पयस करूंक कोणाचें न्ही साध्य ना. ह्या देवतान आमकां मेकळें करूंक साध्य ना. कितल्या तितल्या एकवट तरान आमकां देव आमकां दवरता. देखून आज तरी उतर आमी देवाचें उतार आज आमी नियाळ करया. दमदूताची कृत्य पुस्तक सांगता 14व अध्याय 17वें वाक्य. Acts chapter 14 verse 17. तरी आपूण करतलो त्या बरेपणा वरवीं आपणाचेच विशयान साक्ष दिनासतना तो रावलो. ताचेच विशयान ताणें कांय साक्ष दिवना. ताणें हर एक कामां करून दाखयलीं ह्या संवसारांत. कितें ताणें बसवणी केल्ली ती सगळी ताणें ताच्या उतरांद्वारे जारी केली. आनी संवसारांत अजुनूय ताच्या बसवणी हर एक उतार अजुनूय सुख नासतना जारी जाती आसा. पूण ताणें ताचे विशयान कांय साक्ष दिल्ली ना. मळबार तावन पावस आनी काळाक सरी जावन बेळें दिवंक ताणें दया केली. हर एक संगती आमकां कितें जाय ह्या संवसारांत ते सगळे मनशा कुळाक दिवच्या खातीर ताणें दया केली म्हणटा. अशें गरजे पुरत्या खाणान तुमकां ददोशी करून गरजे पुरत्या, गरजे भायर न्ही, गरजे पुरतें तुमकां कितें जाय म्हळ्यार गरजे कितें तुज्या दिसाक दिसपरतो ग्रास तूं जाय, तुका कितें पुरो तुज्या कुटुंबाक जाय तें सगळें देवान दया केली म्हणटा. आनी पुरत्या खाणान पळया गरजे पुरत्या खाणान तुमकां ददोशी करून तुमची काळजां ताणें संतोशान भरलीं. आमची काळजां संतोशान भरलीं. आज सगळो संवसार चड जावन लोक काले दुकान आसा. दुकान कोण आसा? देवाच्या एकवटांत कोण ना पळय तांकां मात्र दूख. देवाच्या एकवटांत कोण पुरा अनुभव करिना पळय, देवाचो मोग कोणें अनुभव करूं ना तांकां मात्र ह्या संवसाराचें दूख तें पुरा तांकां पुरा. आमी तांकां पुरा सोडलां. देखून आमकां दूख ना, आमकां कंत ना, आमकां बेजार येना, आमकां संतोश. कित्याक देवान म्हाका आनी तुका एकवटीत दवरलां. आनी ह्या एकवटांत हांवें आनी तुवें रावचें म्हणून जेजून एक मागणें केल्लें आसा. तुमी पळयता जाल्यार जुवांचो वांजेल 17वो अध्याय तुमी वाचून पळयता जाल्यार जेजून म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर एक व्हडलें मागणें केल्लें आसा. आमकां एकवटांत रावच्या खातीर आनी वायटाच्या सक्तेतान आमकां राखच्या खातीर, संवसारांत आमकां राखच्या खातीर जेजून केल्लें व्हडलें एक मागणें आसा. आनी तें बळादीक मागणें देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 13वो अध्याय 4वें वाक्य सांगता, मोग सोंसनीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बाडाय उलयना, अंकारान बरना. म्हळ्यार सगळें मोगा वरवीं मात्र देवाच्या मोगांत आमकां रावोंक जाता. हें म्हळ्यार एकामेकाचो आमी मोग केल्ले वरवीं कुटुंबान जावं दी, समाजान जावं दी, पिरगेच्यान जावं दी, वाड्यान जावं दी, ह्या घोव बायलांनी जावं दी, ह्या बायले भुरग्यांनी जावं दी, ह्या घोवांनी आनी भुरग्यांनी जावं दी, एकामेकाचो मोग केल्ले वरवीं मात्र आमकां देवा थंय एकवटीत रावोंक जाता. कित्याक मोग म्हळ्यार देव जावन आसा आनी देवाचे शगुणंत मोगान एकवटीत जाला. हर एक संवसार ताणें मोगान रचला, हर एक वस्तूर ताणें मोगान रचल्यात आनी सगळें ताका बरें दिसलें म्हणटा. देखून मनशाकी रचलें, मनीसी ताका बरो दिसलो. कित्याक
ताच्या उतरा कालसावन जियेता जाल्यार हर एक मनीस ताका मेसवता. देखून आमी ह्या संवसारांत आसतना प्रत्येक जावन चड आनी चड आमी मोग करूंक जाय एकामेकाचो. मोग करूंक जाय आमच्या पेल्याचो, मोग करूंक जाय आमच्या कुटुंबांत भाव भयणीचो. आज कितलींशीं जाणां कुटुंबांत एकामेका रागान आसात. जाग्या खातीर येदेशा जाग्या खातीर एका घरा खातीर आनिकालें झगडीं आनिकालें करणं कितलें पुरो आसात. कालचे दिसा एक म्हाका एकल्यान अशेंच आमी उलयतना एका मनशाक कश्ट आसात, मस्त कश्ट आसात त्या घरांत आनी पुरा. देखून हांवें थोडी खबर काडली ताका कशें म्हणी करून आमी काले म्हणी कुमक करया म्हणून. खबर करतना कळ्ळें जालें हांवूय कितल्या कश्टांनी एक ल्हानसो जागो इकून एक घर बांदलें आपल्या भुरग्यां खातीर. ताणें घर बांदलें आनी काजर जाल्ली धूव तिका जागो दिवना, ह्या घरांत त्या जाग्यार 10 सेंट्स जाग्यार तिका वांटो दिवना म्हणून आदले पटी तिची आवय मरण पावली. त्या मरणाक सयत येनासतना रावल्या धूव. कितलें पळय कठोर मोण पळय. काल्या खातीर येवना, फकत त्या जाग्याचो वांटो ताका तिका दिवना म्हणून. कितले पटी कितलीं असलीं कुटुंबां आसात मगच्या भाव आनी भयणी. देखून खंडीत जावन ते कुटुंबां देवान एकवटीत दवरूंक प्रयत्न केलें. पूण त्यांनी एकवटीत रावणातलेली कोणाची सूख, एकवटीत रावणातली त्या मनशाची सूख, त्या दाळ देवाचें सूख जायना. देखून आमी देवाच्या आश्रयाखाल रावल्यार मात्र आमी सुरक्षीत. देवाच्या आश्रयाखाल रावल्यार मात्र आमकां सर्व रितीची सडवण मेळटा. देवाच्या आश्रयातून भायर गेल्यार येताच्या वेंग्यांतून भायर गेल्यार आमी डेंजरार आसा, डेंजर झोनांत आसा म्हणून अर्थ. देखून आमी सगळीं आमी आज मागोंक जाय, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय, हर एकल्याचो आमी मोग करूंक जाय म्हणटा. एफेसकारांचें पत्र सांगता 4 अध्याय 30 आनी 2 वाक्य. एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 32 सांगता बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन आनी कळवणायेन चला. एकामेकांतय दयाळाय दाखया आनी कळवळाय दाखया. क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्यांत, क्रिस्तान देवान आमकां क्रिस्त समोर हाडल्यांत आनी क्रिस्तान आमकां बक्षिल्यांत. देखून हर एकल्याच्या पातकाचें वजें सम्यान वयलां. हर एकल्याच्या पातका खातीर तो कश्टला, आमच्या हर एकल्याच्या पातका खातीर तो गयेला, आमच्या हर एकल्याच्या पातका खातीर ताणें त्या 3 किल्यांनी तो 3 वरां म्हणसर उमखडला. आमच्या पातका खातीर ताणें ते कश्ट सोंसल्यात. कित्याक आमची पातकां आमचे वयर कितेंच प्रभाव घालनाचो, बगार ती सगळीं काडून उडयचें, आमकां सुटका दिवचें म्हणून देवान अशें केल्लें. आपल्या पुता मारिफात आमकां ताणें सडवण दिली. आनी तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. आमचे थंय आमी क्रिस्तांव म्हणटा वय, पूण आमचे थंय बक्षांनी मस्त उणें आसा. एकामेका बक्षूंक आमी मस्त फाटी सरता. देखून पयल्या सुवातेर देवाच्या एकवटांत आमी रावचे जाल्यार हर एकल्यांक आमी बक्षिचें. कशें देवान आपल्या पुता मारिफात संवसारांतल्या सगळ्या मनशा कुळाक येदोळ आसल्याक आतां आसल्याक आनी मुखार येतल्यांक सयत देवान बक्षिल्यांक आपल्या पुता मारिफात. तशेंच आमी अनकंडिशनली खंयचेंच कंडिशन घालनासतना आमच्या भावा भयणीक बक्षिचें, आमच्या आई बापायक बक्षिचें, आमच्या बैले भुरग्यांक ह्या कुटुंबाक बक्षिचें आमी. आनी बक्षिल्यार मात्र देवाच्या एकवटांत आमी रावोंक जाता, देवाच्या मोगांत आमी रावोंक जाता. देखून बक्षांनी गरजेचें म्हूण सांगता. देखून आज आमच्या मतीन कोणाय विरोध कितें आसल्यार एक मन आमी बरें करून मन करया, तांकां बक्षिया. कोणीय ती जावं दीत तांकां बक्षिया. कित्याक अनकंडिशनली बक्षिया. जेजू कडेन मागया, जेजू ह्या मनशाक हांव बक्षिता काळजांत हांव म्हणून बक्षिया. ना जाल्यार कितें जाता, देवाची कृपा आमकां गरज आसल्या कडेन मेळना. देवाची कृपा आमकां मेळना जाल्यार कितें जायत. देवाची कृपा मेळना जाल्यार एक हांवें दृश्टांत दिवयेत. उदकांत तुमचे थंय एक मसलेचे टँक आसा जाल्यार ह्या खंयच्याय रितीचे मसलेक पळय उदकांत भायर काण दवरा आनी एक मिनीट पळयात धडपडोन मरता. तशेंच मनशाचें जिवीत जाता. आमी बक्षीनासतना रावल्यार आनी देवाची कृपा आमी होगडयल्यार आनी खंय आमकां गरज आसा थंय देवाची कृपा, देवाची काकूळट म्हाका आनी तुका मेळना जाल्यार आमची गत कशी जावं. त्या एका उदकांत वयर काडल्या मासले बरी ते जावचें ना गे. चिंतून पळया मगच्या भाव आनी भयणी. देखून कोणूय जावं दी, कितेंय जावं दी, काळजांत तुमच्या कोणा कडेन राग आसल्यार आज खंडीत जावन दया करून सुमयाच्या नांवी तांकां बक्षिया. त्या दाळा देव आमकां ताच्या एकवटान दवरतलो. देखून देवाचें उतर आमकां वाचल्यार कळटा. लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 5 वाक्या. लूक चॅप्टर 6 वर्स 35 म्हणटा, पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. देवाच्या एकवटांत रावचे जाल्यार आमी आमच्या दुस्मानाचोय मोग करूंक जेजू उलो दिता.
तांकां बरें करा, फाटीं घेवची आशा नासतना उसने दिया, तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. आनी तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकारांतय आनी खोट्यांतय दयाळ. सर्वेस्पर देव अनुपकारांतय दयाळ, खोट्यांतय दयाळ. देखून म्हाका आनी तुका कशें जेजून पळय, ताका कुर्सार मारल्याक, ताका किळयल्याक, ताका थिंपी उडयल्याक, ताच्या मेळें उडयल्याक, हर एकल्यांक जेजून काळजांत त्या कुर्सातान बक्षिल्लें. देखून तो शेवटाक पावलो आनी बापाच्या उजव्याक बसून आज म्हज्या आनी तुजे खातीर आपल्या बापा लागीं विनंती करूंक पावलो. जर बक्षिनातलें जाल्यार देखून आमकां जेजू तशेंच सांगता, बक्षिनासतना रावचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमी मस्तुपटी सांगता पुरा आमची पातकां बक्षीत पूण आमी बक्षय नातलेलें पातकां पळय कोणाच्यांनी बक्षूंक जायना. देखून आमी मस्तुपटी बक्षी नासतना रावण सर्गींचे राज वगडायतात. कितलोगी लोक आज बक्षी नासतना रावण त्या सर्गींच्या राजाक पावनात. कित्याक म्हळ्यार बक्षाने एक मात्र, मेल्या उपरांत आमकां कोणा लागीं बक्षाने मागूंक जायना, ह्या बक्षाने आमकां घेवंकय जायना. देखून कितें करूंक आसा जाल्यार आमी जिवंत आसतना करीचें. मेल्या उपरांत आमच्यान कांय करूंक जायना. देखून मेल्या उपरांत तुमी कितलीं तुज्या कुटुंबाची तुका मिसां दिल्यार तुवें बक्षिनांतलेलें पाता कशें बक्षतलें. जेजून क्लियर सांगलां, हेरांची तुमी बक्षिल्यार मात्र तुमची पातकां बक्षतली, हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमची पातकां बक्षशी नात. जेजून सांगली उतरां तीच. मागीर आमी ताचे विशीं कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. देखून कोलोसेकारांक बरयलें पत्र सांगता 3रो अध्याय 12 आनी 13 वाक्यां. कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 12 आनी 13 अशें सांगता, देवान विसून काडलेलीं तुमी, आमी सगळीं देवान विसून काडलेलीं, पवित्रपणान जियोंक फुडें सरलेलीं, ताका मोगाची, देवाक आमी मोगाची. देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें, सस्निकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. कसलें काळीज आसूंक जाय? पयलें कणवळाय. कोणाकी कश्टांत आसतना कळवळ बगच आमकां तितलें भिरम, थोड्यांनी कळवळे मात्र भिरमोत म्हणून सांगचें मात्र, मागीर कांय करचें बरी ना. ताचे उपरांत दयाळय जायचें, ताचे विशीं दया तुवें दाखयचें. कणवळ्यार मात ओगी पाप भिरमोत म्हणून कळवळे पालपान ताचे विशीं दया दाखयचें. ताचे उपरांत सांगता, दया दाखयल्या उपरांत कितें करचें तुवें? एकामेका प्रत्येक जावन पळया, भुरगीं विंसून काडलेलीं तुमी, दीनपणाचें तुमचें काळीज आसूंक जाय, मोवाळेचें काळीज आसूंक जाय, सोंसणीकायेचें काळीज आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा. आजकाल सोंसची कुरपात ना कोणाकी. इमिडिएट कालें म्हणून घुस्पट गोंदळ जालो, कालें रंबारोट जालें, अगडें जालें, पुरा जालें, निसांतान जालें गुटाम एका घडये भितर एका रागान. एक दीस रावा, 2 दीस रावा, सोंसणी काण घेया, तिसरे दीस पुरा सारकें जाता, सगळो राग निवळटा. आनी तक्षण एक्शन घालून गेल्यार मात्र प्रॉब्लेम जावचे. पूण ओगेत रावण कालें एक पटी अशें जालें गे. एक व्हडलो मनीस, बरो मनीस, सोशल वर्कर पुरा बरें काम करचो मनीस, जायत्या जाणांक शिकोवन दिवचो मनीस, म्हळ्यार सगळ्या कालें चॅरिटींत आनी तशेंच NGO असल्या कामांनी बरो काम करणाऱ्यांक शिकोवन दिवचो मनीस. पूण एक दीस सगळे ताका मेळोंक म्हणून एक दीस आयले, ताच्या घरा आयले. ते दीस ऑफिसांतले म्हणून घरा आयले. घरा येतना बायलेचें पुरा जोर जाता, बायलेचें उसामळ जाता, आनी कालें जाता, पुरो जाता, आनी गाळी येतात, आयले तुजे जन पुरा हांगाय मेळोंक थंय मेळोंक, तुजे खंयचे सोशल वर्क बंद जायना गे. तशें अशें पळया, बायलेचो सपोर्ट असल्यार मात्र एकल्यान NGOचें काम करियेत. बायलेचो सपोर्ट ना जाल्यार कोणाक ह्या संवसारान बरें करूंक जायना. असलेच गजाल जाता, मस्त जालें. देखून मागीर तितलें आयकनातल्याक भितर ताणून शाळा उदक काडलें, भासा लागून वतलें गे गांवच्या माथ्यार, रावना गे तुज्या आनी की म्हणून. देखून भुरग्यांनी त्या आयल्यांनी सगळ्यांनी विचारलें गे, इतलें पुरा जाल्यार तूं कित्याक ओगीत रावलय, सोंसणीक जालोय, कित्याक जालोय? देखून तो म्हणालो गे, पयलें जगलाणें मारलें, मागीर गडगडो आयलो, मागीर पावस आयलो, आतां पुरा थंड जालें. देखून ओगेच रावल्यार ओल्यो संगती आमकां टॅकल करूंक जातात. आनी तेदळत आमी झगडें केलें, एकामेकाक कितें जालें, दुस्मानगाय जाली, आनी देवाच्या क्रोधाक आमी वळख जाता, देवाच्या रक्षणाखाल आसले आमी, देवाच्या वेंगेंत असले आमी, तेत देवाच्या क्रोधाक आमी वळख जाता. जर असलीं झगडीं आमकां जाय गी, असले आमकां राग जाय गी, हें सगळें शांत तरान आमी चिंतून पळयल्यार
एक दीस समाधानान रावल्यार दुसरे दिसा खंडीत जावन ताच्याकी बरो आसतलो, तिसरे दिसा सगळें शांत जातलें आनी सगळें रावतलें. तुमचो संबंध, कुटुंबाचो संबंध, घोव बायलांचो संबंध, भुरग्यांचो संबंध बरो उरतलो. देखून कुटुंब सगळें चलोवचें जाल्यार देवाच्या वेंगेंत आमी आसूंक जाय म्हणटा पळया. आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात त्या बक्षाने सोमयान तुमकां दिल्ल्या बक्षाने बरी जावं दी. सोमयान खुर्सातावन आमकां दिल्लें बक्षाने कसलें तसलें बक्षाने म्हाका आनी तुका थोडीं मस्त जाणां खंडे जावन बक्षिलां बा, पूण तांणी केल्लीं कर्तुवां मात्र बक्षूंक जायना. तांच्या काळजांत आसता ते आत्मीक घाई म्हणटात. भितर त्या दाळ तांकां उडास येता, त्या दाळ सांगतात. तर तुमचे ते आत्मीक गाय उरल्या जाल्यार तुमच्या बक्षाने कंप्लीट जावना म्हणून अर्थ. तांणी उलयल्लें उतर आमी आमचें तें विसरूंक जाय. दोन संगती पळय, एक ट्रेन वचत जाल्यार ट्रॅक कशे आसतात, दोन सायडीचे टायरां करेक्ट हेचे बरे ट्रॅक आसा जे. एक तेंकेर ट्रॅक सुकल्यार काल्यान ट्रेनींत सगळी घुसपट गोंदळ जावन पडटा न्ही. तशेंच मनशाच्या जिवितांत बक्षाने मात्र न्ही, तांणी केल्लीं कर्तुवां विसरल्यार मात्र जाता ते दाळ्या बक्षाने कंप्लीट जाता. जर तांणी केल्लीं कर्तुवां, तांणी केल्लें तुमकां कितें दुखयलें त्यो घडितां तुमी विसरानात, पूण बक्षिलां म्हूण सांगतात, खंडीत जावन तें बक्षाने कंप्लीट जावना. देखून आमच्या बक्षाने जेजून बक्षिलें मात्र न्ही, तांणी केल्लें कितें कर्तुवां ताचे विरोध केल्लीं, ताका कश्ट दिले, ताच्या रगत वरयलें, ताच्या घायांनी सगळें आंग सगळें घायांनी भरल्या मनशांक सयत जेजून त्या खुर्सातान बक्षिलें आनी विसरलो तो आनी तांकां बरें मागलें. त्या दाळा मात्र हें सगळें बरें जालें म्हणटा पवित्र पुस्तक. पळया मुखार आमकां सांगता मोन्यो प्रोवर्ब्स गादीचो पुस्तक 30:1 अध्याय 20:6 वाक्य म्हणटा, जानवायन ती आपलें तोंड उगडटा, मोवाळ शिकोवन तिचे भितर आसा. ही जानवाय, सर्गीची जानवाय, तिचें तोंड तुवें उगडता. त्या तोंड उगडतना आमी तयार आसाची जानवाय रिसीव करूंक, ती जानवाय आमी कान घेवंक आनी मोवाळ शिकोवन ती कितें तिचे जिबेर आसा. देखून आमी गादीचो पुस्तक आमकां सांगता 19 अध्याय 17 वाक्य, प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19:17 सांगता, जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता. दुबळ्यांची कोणाक कुमक करता, दुबळ्यांक गरजेक पावता, तो सर्वेस्पर देवाक रीण दिता काय. देखून पळया, आनी सर्वेस्पर ताचे बरें करण्याचो प्रतिफळ ताका दितलो. देखून आमी बरें करचें सोन सोडचें न्ही. त्या दाळा एक पटी केलें आमासे केपेनी पुंडवेटे या करिज्मा आयले दाळा मात बरें करचें, करिज्माचे 40 दीस मात्र उपास मागणें तें न्ही. निरंतर आमचें बरें करचें आसल्यार मात्र पळया, तुमी देवाक दिल्ल्यान कितें तुमकां आज मुसर उणें पडलें कोणाक म्हणे आसा गे, खंडीत जावन उणें पडचें ना कोणाक. कित्याक तुमी देवाक रीण दिता म्हणटा. देव कोणाचें रीण दवरीत गे, वाड इसमत फारीक करता. खंडीत जावन 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी तो तुका पाटी दिता तुज्या मना बराबर. तूं कशें दिताय तशें देव तुका दिता म्हणटा. देखून दुबळ्याक धाकट्यांच्या गरजांक तुवें पावोवंक जाय. आनी जो कोण दुबळ्याच्या गरजांक पावता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताचें बरें करण्याचें प्रतिफळ ताका दितलो म्हणटा. गलतकारां बरयलें पत्र 6 अध्याय 10 वाक्य सांगता, गलेशियन्स चॅप्टर 6:10 सांगता, देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करन, जो तो संदर्भ तुमकां मेळटा तो उपयोग करन, समेस्त मनशांक भोव करन भावार्थी जावन आमच्या घराण्याचे जाल्यान तांकां कोणाक पयल्लें कुमक करीचें की मनीस सारता, कोण भावार्थी जावन आमच्या पवित्र सभेचे म्हळ्यार आमच्या घराण्याचे पवित्र सभा म्हळ्यार आमच्या घराणे त्या पवित्र सभेची जाल्यान तांकां तुमी पयल्लें कुमक करीचें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पळय प्रत्येक हांव तें उतर वाचता पळया. देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करन समेस्त मनशांक करीचे, समेस्त मनशांक, पूण ताच्या की पयलें भोव कर्ण कोणाक भावार्थी जावन आमच्या घराण्याची जाल्यान तांकां आमी बरें करया. क्रिस्तांव मात्र न्ही, कोणें जेजूचो भावार्थ आपणायला, कोण जेजू ते आयल्यांत खंयच्याय ती धर्माची जावं दी, तांकां आमी बरें करीचें, तांकां आमी बरें मागचें आनी तांकां आमी कितेंय संदर्भ तांच्या जिवितांत आयल्यार त्या संदर्भाक फावते परी आमी तांच्या गरजांक पावोवचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एरगां तुका सुमिया जेसू. हालेलुया. जो आमचें पयलें पत्र सांगता 3 अध्याय 18 वाक्या, 1 John chapter 3 verse 18 सांगता, भुरग्यानो खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय. मस्त जाणां खाली उतरान जिबेन ताका बगार यथार्थपणी आनी करण्यान आमी तो दाखोवंक जाय. खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय. ताका मोग म्हणा, ताका सैलाप म्हणटात.
मस्त जाणां सैलापाचें आसात. गोवाक आळेबा तोबा येबा मागीर झगडी म्हणी पळयल्यार कालें आनी थोड्यांनी आनी कसलीं उतरां सांगतात, कसलीं उतरां आसात गोवान बायलेक सांगची, बायलेन गोवा ती सकडा मुखार मात्र हांवें चिंतचें बाबा ही कितली मोगान आसात बाबा म्हणून. पूण पळय आळे बा तें बा हें बा म्हणचें म्हळ्यार तांकां बिलकूल पातये नाका. तें बायलान बिलकूल तुमकां दाखोवच्या खातीर मात्र सैला पासो तो मोग मात्र त्या घोव बायलांचो. मागीर भितर गेल्या उपरांत तुमी गेल्या उपरांत पळया कसली लढाई कसलें झगडें कालें पुरो आसता. देखून हे पुरा सैला पासो मोग तुमी करनाका म्हणटात. सैला पासो मोग मुखार दाखोवच्या खातीर, ह्या कुटुंबाच्याक दाखोवच्या खातीर, ह्या भाव भयणीक दाखोवच्या खातीर तुमी सैला पासो मोग तुमचो नाका म्हणटा सरेस्पर देव. तुमी यथार्थपणी मोग करीचे म्हणटा. कशें मुखार करता तसो फाटल्यान कोणी नातल्या वेळार तो मोग आसाचे. मुखार एक करना फाटल्यान एक करना आनी कितें फायदो. कोणाक दाखोवंक पळयतलो देव आसा न्ही गे. मनशांनी मुखार सैला पळोवन कितें करूंक आसा. मस्त जाणां काय पळयलां जाल्यार सांगती आळे बा गेळे बा म्हणून उलयतलीं. तांचे जिवेत मस्त ती कावन्सिलिंगा पुरा म्हजेरसीन आयिल्लीं थोडीं आसात कुटुंबां. तांचे घोव बायलांची विधवावळी पळयल्यार सांगचें नाका. हांवें चिंतचें तुमी हांवें मस्त बरें विचारलें आसा तुमी इतल्या बऱ्यान आळे बा बाळे बा करे म्हूण उलयतात न्ही. तुमकां मागीर कालें जाता खंयचो गडगडो मारता तुमकां. तशें तें उलोवंक तुमकां कोणी नातले जाल्यार जायना. तो मोग तुमकां हेरांक दाखयतात पळय सैलापाचो मोग भायर दाखयतात पळय तो तुमकां करूंक जायना. तो बरो मोग इल्ले दीस एक्ट करा मागीर तो रियलिटी जाता. पूण असले पुरा सांगती नाकात. पूण देवाच्या एकवटांत रावचें जाल्यार भितर एक भायर एक नाका. उलाय पिदाय नाका. बरें जायचें बरें कर जायचें. मुखार असले बरीच फाटल्यान तोच मोग आसाचे. सैला पासो मोग देव इन्कार करता. सैला पासो मोग देव खंठळता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 3रो अध्याय 8 आनी 9 वाक्यां. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 3 वर्स 8 and 9 म्हणटा शेकी तुमी सुमेस्तांनी एका मनाचें जाय जाय. कालें जावं दी आमी सगळ्यांनी एका मनाचें जाय जाय. एकामेकाचें सूख दूख चिंतलीं. एकामेकाचें सूख दूख चिंतलीं. भाव भयणीचो मोग करतलीं. दयाळाय आनी खलत्या स्वभावाची तुमी जाय जाय. पळया भाव भयणीची मोग करतलीं. भावा कडेन रागार आसलीं, भयणी कडेन रागार आसलीं, घोवा कडेन रागार आसलीं, आवय माय सासूमाय कडेन पुरो रागार आसलीं. मनशां देवाच्या एकवटान नांदती ती संवसारांत आसात. वायटाक सांपडल्यान ती वायटाच्या धांवलेत म्हळ्यार सैतानाच्या जाळांत ती आसात. तांकां भायर काडचें कोणें. कधी जाता जाल्यार आमी भायर काडयेत. आमी तांचे कडेन उलोवयेत. सरसंगती तांकां बऱ्याकन समजून सांगयेत. प्रेज द लॉर्ड. देखून मुखार सांगपाक वायटाक वायट फारीक करिनाकात. वायटाक वायट फारीक करिनाकात. अकमान फाटीं दिवचे प्रास. अकमान केल्ल्यांक अकमान दिनाकात. वायट केल्ल्यांक वायट फाटीं दिनाकात. आनी आशिर्वाद फाटीं दिया. कितें फाटीं दिया आशिर्वाद फाटिया. देव तुका बरो करून तुजे खातीर मागता. देवाच्या आशिर्वादान तुजेर पडोवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सांगच्या मस्त तरावळ आसा रागान सांगच्या देव तुका बरो करून दी म्हणून. तशें जायना. तशें देव बरें करिना. कशें जावचें तुवें सांगल्या रितीन बरें करीचें न्ही. पूण सांगतना मोगान जायचें. तुजो राग थंय दाखय नाका. देव तुका बरो करून दी. तुजे खातीर हांव मागता. देवाच्या आशिर्वादान तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर पडोवन दी. खंडीत जावन पडटात मोगाच्या भावांनी भयणी. खंडीत जावन थंय व्यक्ती परिवर्तन जाल्ली तुका मेळटा. खंडीत जावन तुजें थंय राज्य जाल्ली मेळटा. ती फाटी येता तुजे कडसून. आनी देवाच्या समकार रावण देवाच्या त्या जाग्यार रावण तुवें सांगचें नाका. त्या वेळा देव तुजो स्थानमान पळयता आनी तुज्या स्थानमानाक कितें सकळांक हाडूंक देव सोडिना. तुका बिलकूल तो दिना मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून गालातकारांचे पळया अशें करून आशिर्वाद जोडूंक तुमकां आपोवणें दिलां. आशिर्वाद जोडूंक शिलाप जोडूंक न्ही आपोवणें दिलां आमकां आशिर्वाद जोडूंक. देखून गलतकाराचें पत्र सांगता 5वो अध्याय 20 आनी 2 20 आनी 3 ही पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय आसूंक जाय. देवाच्या एकवटांत रावचें जाल्यार पूण आत्म्याचें फळ पयल्यान सावन आसा मोग. दुसरें संतोष. तिसरें समाधान. चवथें सोंसणीकाय. पांचवें दयाळाय. सवें बरेंपण. सत्वें विश्वासपण. आठवें बळेपण आनी 9वें सोदमान. ह्यो सरसंगतीक नियम शास्त्र लागू जायना. कंचंत देवाच्या उतराक लागू जायना. कित्याक हर एका देवाच्या उतराच्या हे उंच जावन आसा ह्यो संगती. ही पवित्र आत्म्याची फळां. पवित्र आत्म्याची फळां आमचे ते रुथा जावच्या खातीर आमी एक दीस मागचे. खंय पुरा राग आसा थंय मोग जावच्या खातीर मोग येवच्या खातीर रागाचे हगे राग येताना मागा म्हजो राग सुमेन जेजू हांव तुका समर्पण करता. म्हजो राग काड जेजू तुजो मोग म्हाका दी. तें जालें मागणें मोस सुम्यान जेजू त्या विशयान म्हाका मोसर येता. जे मोसो म्हजे तावन काड. म्हाका ताचे विशयान बरेंपण दी. म्हाका हांव मोसर पावना.
मागाचे त्या दळत ते क्लियर जाता ते सांगते आमी काल जाता मतीन दवरन काळजान दवरन आसता तेन्ना ताचे एड्यांत आमी मागणें करता तर आमकां कशें जाप मेळटली म्हूण चिंतीचे आमी प्रेज द लॉर्ड. देखून पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 4 अध्याय 8वें वाक्य 1 Peter chapter 4:8 सांगता सक्रांबरास चड तुमचे मदें मोग आसूं दी. प्रेज द लॉर्ड. सक्रांच्या चड पळया पेद्रूचे पयलें मध्ये सक्रांबरास चड तुमचे मदें एकामेका खळनातलो मोग आसूं दी. एकामेका खळनातलो मोग आसूं दी कित्याक मोग तुमकां संपूर्ण करता म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी मोगा वरवीं जायतीं पातकां तुमची बगसतात. पळया मोगा वरवीं तुमची जायतीं पातकां बगसतात. देवाचें उतर सांगता चड आनी चड आमचें तें मोग आसूंक जाय आनी मोग मात्र देवा तें संपूर्णतायेक हाडटा आमकां. देखून तो मोग आमच्या जिवितांत आसा जावचे खातीर आमी मागचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी दमदत्याचें कृत्यां पुस्तक ॲक्ट चॅप्टर 20:35 20वा अध्याय 30 आनी 5 वाक्य सांगता तुमी कश्ट वावून काडून वावरून अस्कत्यांक कुमक करीसय घेवचे प्रास दिवच्यान चड तुमी दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरचे म्हणून सर संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. तुमी कश्ट वावूंट काडून तुमी वावरीचे आनी त्या वावरा वरी एकामेका तुमी कुमक करीसय आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत. केद्दाळे घेवचे मन कित्याक आमच्या घेवचे मस्तू न्हय दिवचे चड जाल्ल्या बरा आमकां गेजे म्हूण पडना दुसऱ्यांत हांव गेजे म्हूण पडना कित्याक देव हर एका संगतीन तुमकां उदारपणी पावता म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून घेवच्या की चड दादोसकाय दिवच्यांत आसूंक जाय म्हणटा ही सुम्याची उतरां. आनी देखून उगडास दवरीसय म्हूण सोर संगतींनी हांवेंच तुमकां सांगलां म्हणटा. आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12वो अध्याय 15वें वाक्य सांगता रोमन्स चॅप्टर 12:15 सांगता संतोष पावतले सांगता संतोष पावा रडतले सांगता रडा. गंडे जावन हें गरजेचें. पळया आमी थोडे फावटी कानां करता मागण्याची मनशां खंय पुरा बेजाराय आसा कंत आसा थंय मात्र आमी पावता कोणाच्या संतोशांत इल्ले वांटिल्ले जावंक फाटीं सरता की म्हळ्यार थोडे फावटी थंय कालें आतां सोरो वांटात आनी कालें करता तांचे डान्स ते पुरा उक्ते थोडे अर्दें करून तें मागण्याच्या मनशांक इल्लें पळोवंक कश्ट मारता. पूण तुवें सोम्या खातीर वचचें. सोम्या खातीर त्या फंक्शनाक वच. सोम्या खातीर वगेत कारण मौनपणी बस कित्याक तांच्या संतोशान तितून वांटेली जा. एक दीस नाल्यार एक दीस त्या कुटुंबाक सारकें करून तुका अवकाश मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. तुवें वचना जाल्यार तुजो संबंद त्या कुटुंबांतल्यान तुटलो मागीर केदाळाय तांकां बरें करूंक मागीर केदाळाय तांकां कितेंय सांगूंक तुका अवकाश ना न्हय. तुवें अवकाश उगडायलो बरी जालो न्हय. देखून हर एकल्याच्या संतोशांत आमी वांटेली जायचे हर एकल्याच्या दुखांतय आमी वांटेली जायचे. देखून सूख गेल्या उपरांत दूख आसात दूख गेल्या उपरांत परतेक सूख आसात. उजवाड गेल्या उपरांत काळोख कसो आसा गे काळोख गेल्या उपरांत परत उजवाड कसो जाता गे. हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट म्हणल्यार येताच त्या दाळा आमी गरजेक पावजेत. पूण जायत्या कुटुंबांनी त्या कुटुंबांनी संतोश आसतना कार्य आसतना आमी पयल्यान पावचें आनी तांकां कुमक करचें. मस्त पटी म्हज्या जिवितांत असलीं गणितां घडल्यान आनी पयले फावटी आमी वचून तांकां कुमक केल्ल्या वेळार ती कुटुंबां अजुनूय आमचे सांगत आसात एकवटांत आसात आनी आमी केल्लें तें काम पळय अजुनूय ती विसरानात. ही इतल्या आमी तांकां इतलें पुरा विरोध केले न्हय जाल्यार ती मागच्यान पयलें पावली न्हय पयल्यान ताका आदार दिलो न्हय. देव आमकां उपयोग करता आसले संगतीर मगाच्या भावा आनी भयणी तें उदार म्हण म्हाका आनी तुका आसा जें म्हणटा. संतोष पावतले सांगता संतोष पावा रडतले सांगता रडा. एफेसकारांचें पत्र 2 अध्याय 7वें वाक्य सांगता एफेसियन चॅप्टर 2:7 सांगता क्रिस्ता जेजू मारिफात आमकां दाखयल्ल्या काकुळते वरवीं आमकां काकुळतो दाखयल्या क्रिस्ता जेजू मारिफात ते काकुळते वरवीं आपलें कृपेचें दायज देणें वर्तें म्हणून फुडल्या सोर युगांनी कळीत करच्यो ताणें केल्ल्या येवजणेचो शेवट. जेजून हें पुराय कित्याक केलां म्हळ्यार आमकां क्रिस्ता मारिफात काकुळत लाभल्या ती काकुळत हर एकल्याक म्हज्या मारिफात आनी तुज्या मारिफात मेळचे खातीर देवान केल्लें एक येवजण जावन आसा. देखून हर एका कुटुंबाचो संबंद आमी दवरूंक प्रयत्न करीचे हर एका तांच्या कार्याक आमी पावोवचे हर एका तांच्या दुखांत आमी सांगात दिवचे हर एका तांच्या गरजांनी पावचे बरी आमी एकवटी. त्या दाळा मात्र आमची कुटुंबां शाबीतायेन उरतात त्या दाळा मात्र देवा ते आमचो एकवटी शाबीतायेन उरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी पळया देवाचें उतर सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12 अध्याय 10वें वाक्य रोमन्स चॅप्टर 12:10 सांगता एकामेका क्रिस्ती भावंडा भाशेन
मैपासान चला. क्रिस्ती बावडा केदाळात जगडाळी जायनात. क्रिस्ती बावडा एकामेका माया मगान मैपासान चलतात. क्रिस्ताच्या एकवटांत असली मात्र अशें करतात. जी कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत ना ती सगळें करतात, ती मारामारी करतात. जावंक पुरो झगडें कोणाक जायना, हरी एकल्याच्या जिवितांत घडतात. पूण ते विसरून फाटीं परत ते एक जावचें बरें न्ही गे. पळया तेव्हा एक सांगणी आसा कोंकणींत, उदक कातरल्यार वेगळें जायना गे, ते प्रत्येक एक जाता गे. बडी कातरल्यार 2 कुडके जावन जाली न्ही. आमी बडी कातरचे बरी जावन नजो, उदक कातरले बरी जायचे, प्रत्येक एकवट जायचे. देखून एका घडयेक ओके कांय झगडें जाता, चड जाता. कित्याक म्हळ्यार मनशा सैम आमचे खंडीस आमचे तें देव सैम तितल्या मापान वाडोवना. आमी मनशा सैमानंत आसांव, पूण मस्तपडेन घसपड गोंदळ जाता, झगडीं जातात, मारामारी जाता, पूण परत ती एक जावचें बारीक गरजेचें. त्या वेळार मात्र आमी जेजूच्या एकवटान जिवंक फावतेले हांव. प्रेज द लॉर्ड. आनी पेल्याक मान मर्याद दिवच्याक एका एकल्या प्रास एकलो पयलो जाया. पेल्याक मान मर्याद दिवच्या खातीर गौरव दिवच्यान एका एकल्या प्रास एकलो उत्तीम जायचे, बरें जायचें. देखून देवाचें उतर सांगता झकारिया प्रवादीचें पुस्तक 7 अध्याय 10वें वाक्य. झकारिया चॅप्टर 7 वर्स 10 सांगता, विधवींक आनी अनाथांक, परक्यांक आनी गरिबांक सथय नाकात. तुमच्या घरांनी खामाचें आसल्यार तांकां सथय नाकात. मगाच्या भावा आनी भयणी, ती कितल्या कस्ताना येतात, कितल्या गरजेन आसल्यार तुज्या घरांत ती कामाक येतात, तांकां सैतय नाकात. मस्त आज मस्त जाणां आमकां मेळटात. आनी ती मस्त जाणां आज क्रिस्तांव आसा पळय, भायल्या धर्माच्यांक खाजार करून घरा हाडलां आनी तांकां सोदोवचें म्हणी पळयल्यार कोणाक जाय. कशें ती एक जेजू क्रिस्ताचेर मैपास आसून मोग आसून तांची जिणी धर्म पुरा सांडून आमचें तें आयल्यान जाल्यार तांकां आमी कितल्या बऱ्यान घरांत पळयचें न्ही गे. आज कसली परिस्थिती थोड्यांच्या घरांनी आसा. देखून तांकां केदींच दुखय नाका पळय. विधवींक, अनाथांक, परक्यांक आनी गरिबांक सथय नाकात. आनी तुमच्या काळजान एकामेका विरोध वायट येवची नाकात. काळजान मुखार मात्र न्ही, काळजान सयत मुखार येवची नाकात. थोड्यांनी मुखार सैल्या पांय ओडोल सांगलें. काळजांत खोटेपण आसता. काळजांत एकामेका भायर भायर कांय ना, मोव गळिल्ले बरी मोग गळटा. भितर ताणें मात्र एसीड भितर. देखून एसीड भितर आसल्यार काळें जाता, तुजें जिवीत पाड करता न्ही. एसीड पुरा करपूंक जाता न्ही. तुजी कानकिटी, तुजें लिवर, तुजें आनी काय आल्ले पुरा स्पॅर पार्ट्स आसात पळय तुज्या कुडी भितर, सगळें तें विरोवन सोडटा एसीड. तें सगळे मोसोर मोग राग मोसोर हगे जिद्द स्वार्थ मानबे तंड पोजदेपण बेबदेपण पानसव असलें सक्कड देवात हांव न्हय बागार संवसारांत हांव येता म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून हें पुरा आमचें ताण पयस करूंक आनी देवाच्या एकवटांत रावूंक देवान आमकां आपोवणें दिलां. कीर्तनाचो ग्रंथ सांगता 112, कीर्तनाचो ग्रंथ 112 5वें वाक्य सांगता, उदारपणान उसणें दिया आनी तो मनीस सुखी. पळया, उदारपणान उसणें दितलो मनीस सुखी. प्रामाणीकपणान तो आपलो वेव्हार करता, प्रामाणीकपणान वेव्हार करता तो मनीस भागी. आनी लूक चॅप्टर 6 वर्स 30 सांगता, लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 30वें वाक्य, तुजे लागचें विसरतल्यार एकल्याक दी आनी तूं जेमून कितें आसा तें कोणी काडून वरीत जाल्यारय ताचे लागचें पाटी विसर नाका. जेजूचे एक नियम, जेजूच्या एकवटांत रावचे जाल्यार आमी आमचे लागीं विसरतल्यार एकल्याक आमी दिजे आनी तूं जेमून कितें आसा तें कोणी काडून वरीत जाल्यारय ताचे लागचें पाटी विसर नाका म्हणून. ह्यो पुरो संगती आज देवान आमकां दिल्यात. ह्यो पुरो संगती आज आमच्या देवाच्या एकवटांत रावचे जाल्यार, देवा ते आमी युनायटेड रावचे जाल्यार, युनियन वीथ क्रायस्ट, युनियन वीथ द लॉर्ड, युनियन वीथ द होली स्पिरीट, हे आमी करीत जाल्यार ह्यो संगती आमच्या जिवितांत गरजेच्यो. देखून ह्यो संगती मतीन दरया आनी जें कितें आमकां करूंक जाय तें बरेंपण आसतना आमी करूंक प्रयत्न करया. आज आमी मागया प्रत्येक जावन जी कोणें बाबा सगळ्यांनी मागणें धाडलां तांकां सगळ्यांक आमी मागता आसुम्या जेजू. प्रत्येक जावन बाबा आमी मागता आज फ्रांसीस क्रास्ता हो भाव प्रत्येक जाण इन्फेक्शन जावन घरांत आसा, ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागता. डेलिशा म्हणल्यार भुरगें कठीण तापान आसा, 10 दिसांतान कस्ताता, त्या भुरग्याक डेलिशाक संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर. क्लेरिटा म्हणल्यार भुरगें हार्ट प्रॉब्लेमांनी आसा आनी कॉफ, सो 3 कोंकलेंत मस्त दिसांतान कस्ता, त्या भुरग्याक सुटका मेळच्या खातीर. आनी जॅस्लीन ह्या भयणीक संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आमी मागया आमचे कडेन मागूंक सांगलेल्या खातीर मागतान बसल्या एकल्यां खातीर आज आमचे मागणी सगळीं उबारया. आनी
प्रत्येक जावन एलिशा एलाइन कोल्ड स्नेझिंग हाका सगळी सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन सुमिया जेजू कडेन आमी मागया प्रत्येक जावन जायते इंटेन्शनां आसात प्रत्येक जावन आमच्या फ्लाविया आनी प्रकाश हांच्या भुरग्यां खातीर मागया तांकां सगळें कितें इन्फेक्शन आसा तें सगळें तांचे तान पयस वेच्या खातीर आमी मागया आनी तशेंच मार्गरेट डिमेलो आनी कुटुंबा खातीर मागया तांकां सोर रितीच्या इन्फेक्शनांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया जेबी डिमेलो हिल्डा डिमेलो हांच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर तांचे ते आसलेलें वायरल इन्फेक्शन सगळें पयस वेच्या खातीर बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जाण आमच्या बँगलोर टीम सॅमसन केविन डेझी भुरगीं सगळीं इन्फेक्शनांत आसात तांकां सगळ्यांक एक घडीभर सुटका मेळच्या खातीर आमी बरें कर मागया आनी सगळीं आमचे इंटेन्शनां कोणाची पुराय इंटेन्शनां घाल्लीं आसात त्या सगळ्यां खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन आज कॅन्सर पिडेन वळवळटलीं जायतीं आसात मारिया म्हणलें एक भयण कुवेटांत ब्लड कॅन्सरान 4th स्टेजीर आसा ताका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन फेल्सी म्हणलें भयण कॅन्सर पिडेन वळवळटा ताका संपूर्ण सुटका मेळच्या काळार जैन आरान्ना म्हणलें भयण युट्रसाचे काडला पुरा पळयलें कॅन्सर 1st स्टेजीर आसा ताका संपूर्ण तरां बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया पावल सुकेरा हाका थ्रोट कॅन्सरान वळवळटा रेनिटा म्हणलें तरणाटे भुरगें थ्रोट कॅन्सरान वळवळटा जायते सर्जरी जाल्यो आनी ताका गूण जावना बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया असली जागी 3 जाणां आसात त्या सगळ्यांक आमी आनी आज तुमी जॉयन जाल्ल्या सुमेस्तांक आमी विशेष तरेन आमी मागता आनी रेनिटा आनी ताचें कोवीड इन्फेक्शन सगळें पयस जावच्या खातीर ताचे खातीर आमी मागता सगळे आमच्या हातोबान एक गरीबोर सगळ्या गरजां खातीर मागया हालेलुया 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 हिरा बरें केलें बरें देगा शंदर बरें कर बरें रखला जीजस थँक यू लॉर्ड लेट द हीलिंग पावर फ्लो लॉर्ड जीजस टच देम हील देम एंड सेट देम जेजू आपड जेजू तुज्या गायल्ल्या हातांनी तांकां आपड आनी सुटका दी जेजू जॉन 14:14 तुवें सांगलां म्हज्या नांव कितेंय तुमी मागल्यार तें आमकां दितलो म्हूण सांगलां ह्या वेळार हे मागता बाबा ह्या सगळ्या पिडेस्तांक बरी भलायकी दी आज ह्या मागण्याक एटेंड जाल्यार समेस्तांक तूं बरी भलायकी दी डेलिशा म्हळ्यार भुरग्याक संपूर्ण तरान बाबा त्या ब्रॉन्कायटीस लंग्स इन्फेक्शनांतल्यान सुटका दी सुमे जेजू हर एकल्यांक बरी भलायकी दी आमी जी कोणाची नांवां पुरा काडल्यात तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवन दी बाबा प्रत्येक जाण माल मेगा म्हणल्या बहिणीकी संपूर्ण तरां कोविडांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर आमी मागता बाबा हिरा बाबा रेखाला बरें देगा शंदर बरें करबाला रेखाला जीजा थँक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीजा हिरा बाबा रेखाला बरें देगा शंदर बरें करबाला रेखाला जीजा थँक यू फादर थँक यू जीजा थँक यू हर एक कोविड इन्फेक्शन कोण पुरो आसा ओमिक्रॉन इन्फेक्शन कोण पुरो आसा सगळ्यांक सुटका मेळोवन दी सगळ्यांक सुटका समिया जेजू विकेंड कर्फ्यू सगळें आमच्या तान पयस कर जेजू आनी लॉकडावनाची भिरांतीन आसा लोक सगळें पयस कर जेजू आनी सगळें कोविड इन्फेक्शन ह्या संवसारांत काण उडय जेजू आमच्या भारत देशांत काण उडय आमच्या सगळ्या राज्यांत हांव काण उडय म्हणून मागता बाबा दैवीक सकत एकल्या तें देवून येवं दी म्हणून मागता बाबा एकल्याक बरी भलायकी दी मतीक समाधान दी काळजान संतोष दी आनी माया मोगान एकवटान जिवोवची कृपा आदार समेस्त कुटुंबाच्या सन्याक आनी जेजू तुज्या एकवटान जिवोवचे भाग हर एकल्यांक आमकां फावो करून मागता हे मागणी आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवारा आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशें जेजू भगवंत मरे देवाचे माप्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक तुजो आदी तुजो आनी सदां सर्वता आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आज इतलीं जाणां तुमी जॉयन जाल्यात दया करून हे टॉक सुकोनाय की तुमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक फॉरवर्ड करा आनी दुसऱ्यांक फॉरवर्ड करा तुमच्या ग्रुपांनी घाला ते चड आनी चड आमकां ह्या प्रेयर टिमाक सबस्क्रायबर मेळचे बरी आनी आमच्या सर्व आमच्या गरजां खातीर प्रत्येक जण हे स्वार्थ परगड करचें काम बऱ्या तरेन करूंक जाय कृपा आदार आमकां मेळचे खातीर तुमी आमचे खातीर मागा तुमचे खातीर आमी सदांच मागता सकाळचे मागणी आसा 7 ते 8 वरां सर तुमकां कोणाकी जेवण जावीत सांजेचे 5:30 ते 6 वरां सर होली स्पिरीट टिमाच्या मेंबरां खातीर विशेष मागणी आसा कोण पुरो मेंबर्स आसा तांचे खातीर ह्या मागण्याक तुमी जॉयन जावीत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा बरी रात तुमकां समेस्तां मागता गुड नायट